नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव अलिशा मेनेझेस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। उत्तर प्रदेशाक धाडलेल्या गोंयच्या IRB जवानांक दियात पोस्टल बॅलेट मतदानाचो अधिकार, काँग्रेसीची मागणी। कोरोना आसतना शाळा सुरू करप अयोग्य, शाळांच्या निर्णया वयल्यान महिला काँग्रेसचो सरकाराचेर फोग। मोपा लिंक रस्त्याक लागून पेडणेच्या शेतकारांचेर आयला हावळ, जमीन संपादन अधिकाऱ्यांनी शेवळा लावन उडयले चवार आयिल्लो काजी, शेतकारांक फुर्योज। वार्का त्रिनिदाद मार्टिन्साचो अनवळखी मनशान केलो खून, खुनाचे कारण अस्पश्ट, पुलीस करतात तपास। चुलींतली नाल्लाची कट्टी उचलून पर्याच्या गुरुदास कुडवालच्या घराक लागलो उजो, सुवेधान मोठो अनर्थ टळ्ळो। कोरोनाक लागून शुक्रारा 3 जाणांक आयले मरण, जाल्यार 95 नव्या कोरोना केशींची भर। $850 गोंयचे पुलीस उत्तर प्रदेशांत वेंचणुकेच्या सुरक्षे खातीर धाडलेल्यान तांकां हे वर्सा मतदान करपाक मेळचें ना। ताका पोस्टल बॅलट माध्यमांतल्यान मतदान करपाक दिवचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। ही वेंचणूक आयोगाची आनी अधिकाऱ्यांची जापसालदारकी आसलेली आनी हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा अशी मागणी काँग्रेस करता। मतदारांक आकर्शीत करपाक ECIन खूब पयशे खर्च करून प्रसारामध्यां टीव्ही पिंक बूथ उबारपाक पयशे वापरल्यात, पूण पुलिसांक तांचो मतदानाचो अधिकार पुराय करून दिवपाची संद ना अशी कागाळ काँग्रेसीन केल्या। तर आमच्या वांगडा आतां जोडलेले जातात काँग्रेस फुडारी सुनील खवटणकर आनी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट प्रतीक परब। तर सुनील खवटणकर सर, तुमकां आमचो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट प्रतीक परब एक क्वेश्चन विचारतलो। सुनील खवटणकर सराक एक क्वेश्चन विचारपाक जाय। सुनील सुनील माझा आवाज येतो तुझ्याकडे? सुनील, माझा आवाज येतात नाही तुझ्याकडे? म्हणपाचें आसा ह्या बद्दल? हॅलो, ओके प्रतीक, सुनील खवटणकर सर आसा आमच्या वांगडा, सो ताका एक क्वेश्चन विचार। सुनील सुनील काँग्रेसीन लेटर बरयला की 850 जे युपीच्या ड्युटी खातीर जे पुलीस गेल्या तांकां मतदानाचो हक्क तेंचो मेळोवन दिवचो आनी पोस्टल बॅलेटाचेर तांकां फॅसिलिटी करून दिवची। काँग्रेसी वतींच्यान अशें एक लेटर वचप म्हटल्यार तुमकां हो तुमचो आशावाद काय कितें की ही मतां तुमकांच पडटली अशें दिसता तुमकां? प्रतीक, तुका कितें म्हणपाचें आसा ह्या बद्दल? सुनील खवटणकरान काँग्रेसीचो फुडारी सुनील खवटणकरान हे लेटर बरयला इलेक्शन कमिशनाक की तांणी हे 850 जे पुलीस आसात
जे युपी ड्युटी करपाक वचपा लागल्या तांकां त्यांच्या मतदानाचो हक्क दिवचो. तर ह्या लेटरांतल्यान एक गजाल दिसून येता की काँग्रेसीक एक आशा आसा की ही मतां आमकां पडत काय कितें हाज्या खातीरूच ते फुडें सरून तांणी हे लेटर बरयलें. दुसरी गजाल म्हटल्यार कॉन्टेस्ट जे मतदान जाला आनी जी सर्त लागल्या आता सगळ्यांची ती इतली क्लोज आसा की एक 20 मतां 30 मतां 300 मतां या फरकान कितलेशेच कॅन्डिडेट येवंक शकतात किंवा कितलेशेच कॅन्डिडेट पडूंक शकतात. सो ताका लागून काय कितें काँग्रेसीन हे लेटर बरयलें आनी ती 850 मतां आणि तांकां आपली सहानुभूती किंवा तांकां आपलो मतदानाचो हक्क दिवचो हे लेटर बरयलें कितें ही सर्त इतली 2022च्या वेंचणुकेची सर्त इतली टायट जाल्ली आसा म्हणजे इतली क्लोज आसा की 7-9 कॅन्डिडेट एका जाग्यार 13 कॅन्डिडेट अशे आसात. सो 13 कॅन्डिडेट 10 कॅन्डिडेट आसा थंय गजाली खंय ना खंय वयर सकयल जावपाक शकता आनी कोणाचे वाटेन तरी ते फावरान वचपाक शकता कोणाच्या वाटेन तरी विरोधान वचपाक शकता. ताका लागून काँग्रेसीचे लेटर अशा टायमार आयला ज्या टायमार काँग्रेसीक अजून मेरेन पक्के ना की भाजपा विरोधी जो मूड आसा तो काँग्रेसाच्या फावरान घेतलोच काय कितें म्हणून. तर ताका लागून हे लेटर बरयला अशें आनी त्या भायर 850 पुलीस म्हणजे खूब मोठे प्रमाणात ताजो वांटो जातलो जाल्यार प्रत्येकी मतदारसंघान गेल्या फावटी तुम्ही विचार केल्यार तशे क्लाफास डायस जो कुंकळ्ळेचो आमदार तो काय अवघ्या मतांनी 30 मतांनी सुमार निवडून आयिल्लो. मागीर तशेंच तेज्या आदल्या इलेक्शनाक कितलेशेच जे आमदार जाले मागीर मंत्री जाले तर ते बीन ओके आनीक कितें म्हणपाचें आसा तुका? सांग अलिशा. ओके तर आतां आमच्या वांगडा सुनील खवटणकर सर आहा सो तेका कितें क्वेश्चन विचार. सुनील काँग्रेसीन हे लेटर बरयला ते आमचे कडेन पावला. सो 850 पुलीस जे युपी गेले तांकां मतदानाचो तांचो हक्क दिवचो अशी तुम्ही मागणी केल्या वेंचणूक आयोगा कडेन. तर नेमके कारण कितें हो काँग्रेसीचो आशावाद काय कितें की ही मतां जी आसा 850 ती आमकां पडटली अशें म्हणून अशा विचारांनी हे लेटर केला काय? कांय तांत्रीक कारणांक लागून आमचो कॉल ड्रॉप जाला तर तेका आमी रोखडोच परत कॉल करुया. गोंयचे पुलीस उत्तर देशांत वेंचणुकेच्या सुरक्षे खातीर धाडलेल्यान तांकां हे वर्सा मतदान करपाक मेळचें ना. तांकां पोस्टल बॅलट माध्यमांतल्यान मतदान करपाक दिवचें अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. ही वेंचणूक आयोगाची आनी अधिकाऱ्यांची जापसालदारकी आसलेली आनी हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा अशी मागणी काँग्रेस करता. मतदारांक आकर्शीत करपाक ईसीआयन खूब पयशे खर्च करून प्रसारामाध्याक टीव्ही पिंक बूथ उबारपाक पयशे वापरल्यात पूण पुलिसांक तांचो मतदानाचो अधिकार पुराय करूंक दिवपाची संद ना अशी कागाळ काँग्रेसीन केल्या. तर प्रतीक आमच्या वांगडा सुनील खवटणकर सर आहा तेका आतां परत एक फावट क्वेश्चन विचार. सुनील म्हजो आवाज येता तुझ्या मेरेन. सुनील काँग्रेसीन हे लेटर केला की 850 पुलीस जे युपी ड्युटेक गेले इलेक्शन ड्युटीक तांकां मतदानाचो हक्क तांचो दिवचो आनी तांकां पोस्टल बॅलटा वरवीं मतदान करपाक दिवचें म्हणून. कितें म्हणजे नेमके कारण कितें ह्या लेटराचे की काँग्रेसीचो आशावाद म्हणुया काँग्रेसीचो होप म्हणुया हो की ती मतां तुमकां पडटली असो होप तुमचो काय?
गोंयांत आजुनूय कोविडाची साथ चालू आसतना लेगीत प्राथमीक शाळा सुरू करपाचो शिक्षण खात्याचो निर्णय चुकीचो आसून सरकार ल्हान भुरग्यांक तशेंच तांच्या पालकांक त्रासान घालूंक सोदता असो तोमणो महिला काँग्रेसची अध्यक्ष बिना नायक हाणें मारला. I personally feel that it is ridiculous to expose the small children from 1st to 4th to the virus, COVID virus, which still prevails in the state of Goa. Small children are more susceptible to infections. No matter how much precautions the parents may ask the children to take, but when they go to school, they will forget everything about it. I would like to ask the education department as well as the education minister, whether they consulted the school management committees before taking up this decision, whether they took the opinion of the PTAs, whether they are willing to send their wards to the school, especially the primary section students. Are primary schools well equipped of sanitizing the classes regularly? What if the child is a carrier of the infection? पेडण्या वारकण तुळसकर वाडी ह्या वाठारांत मोपा लिंक रस्त्याच्या कामाचे भुसनपान करपाक आयिल्ल्यात अधिकाऱ्यांनी हरकत घेतल्या. शेतकारांक धांवडावन घाले, चवर आयिल्लो काजी शेवाळो लावन उडयल्यो म्हूण शेतकार तिडकल्या. थळाव्या शेतकारांनी आंदोलन केलें. काम करतना कोणें आडमेळी हाडीत जाल्यार ताचेर कायदेशीर कारवाय जातली अशी शिटकावणी भुसोत्पादन अधिकाऱ्यान दिल्या. न्यायालयांत हरकतीची याचिका दाखल केल्ली पूण न्यायालयान ती कडेक उडयली. न्यायालय राजकारणी आनी अधिकारी सगळे मेळून आमच्यो काजी आनी जमीन लुटपाक सोदतात. बेगोबेग हे काम बंद उडोवचें अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. तुळसकरवाडी गांवांत विलेज वारकण सर्वे नंबर 135-5 हांगासून जी लोकांच्यो जे कोण आमचे शेतकार आमचे भाव बरोबर आहा पळय तेंच्यो काजी नुस्तें बोल्डर घेवन सगळें नुस्तें तुडयल्लें आहा. आनी हे जेन्ना आमी सगळे गांवकार वचून विचारपाचो प्रयत्न केल्लो आहा त्या टायमार अशें सांगलें वयता की तुमी तुमची स्टे ऑर्डर जावं तुमकां कोर्टान खंयच्यान जर सांगलें की काजी कापपाचें न्हू अशें कितें अशें म्हणजे न्हू जाल्ली उडवा उडवीची उतरां आहा पळय ती तो PI तो DYSP तो सगळे म्हणजे तेंची उतरांच ही. तेच्या उपरांत तो कोण तरी चंद्रकांत शेटकार म्हणून कोण तरी येयलो तो सांगता की हांगासर ह्या लोकांचें कितें आयकोनूच घेवपाचें ना परत चालू करा म्हणून. आनी जर कोण चड सुबेस उलयता जाल्यार ताका काडून भितर घालपाचो असली भाशा जी चल्ल्या. जे 1 and 14 फॉर्म आहा ते अजूनही त्या लोकांच्याच नांवार आहा. जाल्यार ह्या लोकांची अंधाधुंद आनी सरकाराची ही दादागिरी चल्लेली आहा. आनी ज्या टायमार ह्या एका जर आळो घालतलो जाल्यार एकच बाजू आहा ती म्हणजे लिगली कोर्टाची. आनी कोर्टान टेम्पररी इंजेक्शन घालपा खातीर आमी फाटल्या हियरिंगाक ऑब्जेक्शन सुद्दां घातला, एप्लिकेशन घातला. त्या टायमार हे कोर्टूय अशें आहा की अशें दिसता की हे सगळे कोर्ट बीन सगळे पॉलिटिकल सगळे इन्वॉल्व जावन सगळे आमच्या गरिबांचे काजी जमीन सगळी खावपाक सोदता. ह्या दृश्टीन अशें चल्लेलें आहा अशें दिसता. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता त्या सरकाराक त्या जजाक की बेगिनातल्या बेगीन आमी जें कितें इंजेक्शन एप्लिकेशन घातला तेचेर नेहाळ कर, विचार कर आनी टेम्पररी म्हणटात तशी स्टे इमिजिएटली दिवपाची. संघटने मार्फत हांगा तुळसकरवाडी ह्या लोकांचेर जे सरकार अत्याचार करता त्या अत्याचाराक तांकां सरकाराक विचारपाक येयल्ले. आमी त्या लोकांक घेवन त्या स्पॉटार गेले जाल्यार हेवी पुलीस फोर्स आणि त्यांचे लँड एक्विजिशन ऑफिसर थंय आसले. आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की सर आमचे लिगल प्रोसेस चालू आसा, तुमी जे हे कितें नासधूस झाडांची झाडां मोडटा तोडटा JCBन उडयता
एक्चुली झाडां उडोवपाक तांकां मशीन घालून रायट ना. झाडां ती कायदेशीर कटरान कट करप, तेंचें व्हॅल्युएशन करप असो प्रोसेस आसता. पूण तशें कांयच थंय दिसून येवंक ना. व्हडलीं व्हडलीं झाडां डायरेक्ट JCB घालून मशिनान डिस्ट्रॉय करता. भितून आसलेले जनावरां आनी कितें तेच्या सगळें चिड्डोन मरून वयता. आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केली की आमी लोक लिगली वयता, कायदेशीर वयता आनी कितें प्रोसेस आसा तो करता. आमकां थोडो टायम दी. आयज फाल्यां शेनवार परवा आयतार 2 दीस हे हॉलिडेचे दीस येयल्या कारणान आमकां एक सोमार पर्यंत टायम दी. आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केली. आमी तेंचें काम आडोवंक ना, रिक्वेस्ट केली. पूण त्या ऑफिसरांनी आमकां सरळ सांगलें तुमकां कितें तुमचें आसा तें करा, पूण आमी काम स्टॉप करूं शकना. आनी आमी तांकां आमची पुलिसांक पुलीस स्टेशनार, पेडण्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट इनवॉर्ड केल्ली की आमची प्रॉपर्टी आमच्या नांवार आसा, तेचो 114 फॉर्म एटॅच करून कंप्लेंट पुलीस स्टेशनार दिला. त्या कंप्लेनीक तुमी आमकां कितें हेल्प करता जाल्यार तेंचो कांयच रिस्पॉन्स येवंक ना. पुलिसांनी सांगलें की ही कंप्लेंट आमचे कडेन येयला, आमी कितें करपाचें तें आमी पळयता, ऑफिसान वयता आनी पळयता, इतलेंच सांगलें. पूण थंय आमकां कांयच हेल्प करूंक ना. आनी आमकां सरळ सांगलें की तुमी जर चड उलयले आनी कितें केलें जाल्यार तुमकां भितर व्हरून उडयतले. असो अत्याचार चल्ला, सगळें बेकायदेशीर काम आनी अत्याचार चल्ला. सो हांव मोपा पंचक्रोशी पीडित जनसंघटनेच्या वतीन लोकांक सगळें आव्हान करता आख्ख्या पेडण्याच्या की आयज ही परिस्थिती तुळसकर वाडयेच्या लोकांर येयला, फाल्यां तुमचेर येवंक शकता. हर एक परिस्थिती वाटेन आयज थंय लिंक रोड जाता, फाल्यां आनीक खंय रोड जातलो, फाल्यां आनीक कसलो प्रोजेक्ट येतलो मोपाक लिंक जावन, आनीक कितें येतलें, फाल्यां एक्सिडंट जातले, हे जातलें तें जातलें. खंयच्या गांवांत कितें जातलें हें कोणाकूच खबर ना. तेन्ना हांव हात जोडून सगळ्या लोकांक एक विनंती करता की आयज तुमी आमच्या वांगडा रावपाचें आनी आमकां हितून प्रोत्साहन दिवपाचें आनी आमकां तुमची साथ दिवपाची, जेणे करून आमी सगळे मेळून आख्खे पेडणेकार मोपाच्या विरोधान लढो दिवंक पावतले आनी आमकां तुमची साथ जाय. राज्यांत दिसान दीस खुनाच्यो घडणुको वाडत आसा. बिरेस्तारा सकाळीं वार्का वाठारांत त्रिनिदाद मार्टिन्स ह्या दादल्याची कूड ताच्या घरांत सापडली. लोखणाच्या वाराव मारून ताचो खून केल्ल्याचे पुलीस तपासांत दिसून आयले. तशेंच ताच्या कुडीचेर आनीकूय घावे आसले. खुनाचें मुख्य कारण कळपाक शकलें ना. पुलीस ह्या प्रकरणाचेर तपास करतात. परराच्या लोबो वाड्यावयल्या प्राथमीक शाळेच्या कुशीक आसलेल्या गुरुदास कुडवाडच्या घराक बिरेस्तारा राती कडेन अचकीच उजो लागलो. गुरुदास कुडवाडची घरकान्न उदक तापोवपाक उजो घालताली, पूण अचकीच कट्टी उसळून आनी पुराय रांदपाची कूड पेटली. तिणें उजो पालोवपाचो यत्न केलो, पूण उजो पालयतना तिचो पांय लासलो. उजो पालोवपी दळान बेगोबेग येवन उजो पालयलो. ह्या उज्यांत सुमार 20,000चे लुकसाण जाल्ल्याचे अदमास उजो पालोवपी दळान सांगला. ते न्हांवपाक उदीक तापयता न्हू, तेका लागून चुलीन उजो घातलेलो. ते वाऱ्यान खंय तरी कितली हे जाली, तेका लागून ते सोण्णां दोळो आसलो न्हू सायडीक, तेका लागून पेट घेतली. तरी कितल्याची हानी जाली घरात अंदाजे तुमकां? अजून आमी काय पळोवंक ना. ते हांव उदीक पालयतालें पळय ते पांयार हे पडलें, म्हाजे पांय पडलो उज्यान म्हणून म्हाका हाडून भायर बसयला. हांवें अजून वचोन पळोवंक ना कितें जालां आनी कशें कितें जालां तें. आनी कोणाक कितें लागला बीन? ना आनी कोणाक काय लागलें. आमकां 7:38 आमकां कॉल आयले की घरा उजो पर्रा प्रायमरी स्कूला लागीं. त्यामुळे आमी आमची गाडी टर्न आउट केली आनी हांगा येवन पळयता फाटल्यान बॅक सायडीन रेसिडेन्शियल बॅक सायडीन चुलीर उजो घातलो. तेका लागून ते जळपाक उजो लागलो. तो आमी येवन पालयलो. गुरुदास कुडव ओनर नेम आनी एप्रॉक्सिमेटली तेजी लॉस 20,000 जाले आनी बाकीचे उरलेले घातीचे फूल संपूर्ण आमी सेव केले. 20,000 एप्रोक्सिमेट फूल टोटल लॉस. हय टोटल म्हणजे खाली येते सोडना सुकी. कोणाक हानी बीन जाल्या घरा? ना काय ओनराक बीन ना. काय ना. ओके, थँक्यू. कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचे प्रकार सेगीत सुरू आसून शुक्रारा 3 दुयेंतींक मरण आयले. नवे दुयेंती मेळपाचे प्रमाण मात उणें जाल्या. 2328 चांचण्या उपरांत 95 नवे दुयेंती मेळ्ळेत.
512 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.2% आसा. शुक्रारा उपचारा खातीर 5 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 2 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो. 807 सक्रिय दुयेंती आसात. शुक्रारा 90 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावल्या. भाजपा आनी विरोधी काँग्रेस पक्षान सत्ता स्थापनेचे दावे केल्यात, पूण ह्या दोनूय राजकीय पक्षांत पुराय भोवमत मेळचें ना अशी वेगवेगळ्या माध्यमांनी केल्ल्या सर्वेक्षणांत दिसून आयला. देखून ह्या दोनूय पक्षांनी अपक्ष आनी हेर पक्षांच्या संभाव्य जैतिवंत उमेदवारांचेर लक्ष केंद्रीत केलां. हे फावट अपक्ष आमदार कमी प्रमाणांत वेंचून येतले असो अदमास आसलेलो, पूण सद्याची परिस्थिती उरफाटी आसा. राज्यांत 7 अपक्ष वेंचून येतले असो अदमास राजकीय पांवड्याचेर उक्तायला. तातूंत लक्ष्मीकांत पार्सेकार, उत्पल पर्रीकार, आतोन वाज, एलेक्स रेजिनाल्ड, सावित्री कवळेकार आनी दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचो आस्पाव आसा. तशेंच इजिदोर फर्नांदीस आनी विल्फ्रेड डिसा हांचीय नांवां चर्चेंत आसा. विधानसभा वेंचणुकेच्या बोवाळांत शाळांची सोबीतकाय मात नश्ट जाल्या. वेंचणुके खातीर शाळांनी मतदान केंद्रां आशिल्लीं. ही मतदान केंद्रां करपा खातीर विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो वस्तू नश्ट केल्यात. वेगवेगळ्या कार्यावळींच्या माध्यमांतल्यान शाळा विद्यार्थ्यांचे कुशळटायेक वाव दिला. विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू शाळेची सोबीतकाय लेगीत वाडयल्या. पूण वेंचणुकेच्या वेळार मात विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या वस्तूंक कोयरान उडोवन दितात. ताका लागून शाळाची तशेंच विद्यार्थ्यांची मेहनत वाया गेल्ल्याचें दिसून येता. कोरोना महामारीक लागून 2 वर्सां बंद आसलेलो कार्निवलाक ह्या वर्सा मुहूर्त मेळ्ळो. 26 फेब्रुवारीक जावपी कार्निवल नवे तरेन मनोवपा खातीर पणजे महापालिकेन कांय आगळे वेगळे उपक्रम राबोवपाचें थारायलां. तातूंत मुखेलपणान फूड प्रिन्युअर्स ह्या विशया खाला मिरामार दर्यावेळेच्या फुटपाथाचेर कोरोना महामारींत लोकांनी खाद्यपदार्थ करपाक सुरू केल्यात. लोकांचे 50 स्टॉल्स घालपाचें थारायलां. 57 वर्साच्या कार्निवलाच्या इतिहासान पयलेच फावट महानगरपालिकेन हो आगळो वेगळो उपक्रम राबोवन थळाव्या उद्योजकांक परत एक फावट माची दिवपाचें थारायलां.
म्हणजेच दुसरी सत्र 5 एप्रिला सावन सुरू जातली अशें वेळापत्रक जारी जाला. विद्यार्थ्यांक परीक्षेच्या तयारे खातीर बेरेस्तारा फकत 36 दीस उरल्यात. आयज फाल्यां करीत शाळा आनी परीक्षा निमणे जातल्यो हें निश्चित जालां. कला, वाणिज्य आनी विज्ञान फाट्याच्यो परीक्षा जातल्यो. 10वी आनी 12वीच्यो परीक्षा एप्रिलाच्या 5 तारखेर सुरू जातल्यो. पयली ते 12वे मेरेनचे प्रत्यक्ष वर्ग सोमारा 21 फेब्रुवारीच्यान सुरू करपाचें सरकारान थारायला. गोंय शिक्षण खात्यान बेरेस्तारा दनपारां 21 तारखेर शाळा सुरू करपाचें परिपत्रक काडलें. ह्या दिसांनी कोरोनाचें प्रमाण उणें जायत आसा आनी नवे कोरोना दुयेंती मेळपाचें प्रमाण कितलेशेच उणें जाल्या. कोरोनाक लागून लोकांक मरण येवपाचें प्रमाण उणें जायत चल्ल्या. कोरोना संक्रमणाचो प्रभाव उणो जाल्ल्यान शाळांचे प्रत्यक्ष वर्ग चालू करूं येता अशें टास्क फोर्स समितीचे वांगडी दोतोर शेखर साळकारान सांगलेलें. गोंय 100% वॅक्सिनेटेड राज्य म्हूण घोशीत जाला. ताका लागून सदां भशेन कामकाज सुरू जावपाचे वाटेर आसा. 23 जानेवारी सरकारान कोविडाच्या भिरांकूळ प्रसाराक लागून शाळा कॉलेजी 15 फेब्रुवारी मेरेन बंद दवरलेल्यो. Personally feel that the school should reopen immediately, and it includes even KG and primary schools also, because the amount almost 100% vaccination is done. COVID is totally on decline. The death rates are very much under control. New cases are under control. So there is a time has come that the children should see the school and meet their friends, their teachers, and start serious learning immediately. Because it's too long a period to keep children away from this. I request the Chief Minister and the Health Secretary and maybe Chief Secretary to issue orders to the expert committee to hold immediately meeting, and then to confirm that I think they require a task force, so immediately decision can be taken. कलंगूटच्या खोबरा वाड्या वयल्या रेस्टॉरंटाक राती अचकीच उजो लागलो. ह्या उज्यांत लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. ह्या उज्याक लागून लागसारच्या एका घरच्या लुकसाण जालें. सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान हो उजो लागल्याचें कळटा. उज्याची म्हायती मेळटकीच पिळण उजो पालोवपी दळान घडणुके थळार धांव मारून उजो नियंत्रणाक हाडलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे शुक्रारा दिल्ली वारी करून परतो गोंया आयलो. बेरेस्तारा सकाळीं ते चार्टर विमानान दिल्ली गेल्ले. गोंया आयले उपरांत ताणें दिल्ली वारी केल्ल्याचें न्हयकारलें. आपूण मुंबय गेल्लो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. गोंय विधानसभा वेंचणुके उपरांत विश्वजिताच्या दिल्ली वारीक लागून आरती परती चर्चा चालू आसा. गोंयांत भाजपा सरकार हाडपा खातीर आपूण कांय आमदारांच्या संपर्कांत आसल्याचें ताणें दिल्लींतल्या भाजपा फुडाऱ्यांक सांगल्याचें कळटा. विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री पदा खातीर इत्सूक आसा. ताची ही इत्सा लिपून रावूंक ना. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत स्टेट प्रोव्हिडन्स ट्रस्टाक 15 लाखांची ॲम्ब्युलन्स दिली. ह्या वेळार SBIचे डिप्युटी मॅनेजिंग डिरेक्टर ओम प्रकाश मिश्रा सयत हेर मानेस्त हाजीर आसले. स्टेट प्रोव्हिडन्स ही संस्था फाटली कितलींशींच वर्सां जाली गरजेवंतांक भुकेल्ल्यांक घर नासलेल्यांक मदत करीत आयला. ह्यान फुडें तांकां ह्या बऱ्या कामांक कसलीच आडखळ येवची न्ही, तशेंच गरजे वेळार दुयेंतींक हार्ड वर्क करपाक सोंपें जावचें म्हूण ही ॲम्ब्युलन्स दिल्ल्याचें ओम प्रकाश मिश्रा हाणें सांगलें.
आज एम्बुलेंस दिया गया है इस संस्था को, ताकि जो भी वहाँ गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको कोई बीमारी हो गई तो वहाँ अस्पताल ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, ताकि उनको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया जाए और उनको मेडिकल सुविधा दी जाए। और हमने बताया जैसे कि अपने भाषण में कि हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, गाँव के विकास के लिए हम सहायता करते हैं, ताकि हमारा देश, हमारा गाँव, हमारा समाज खुशहाल रहे, ताकि हम खुशहाल देश और खुशहाल बैंक बने। यही इसका हमारा उद्देश्य है। अच्छा काम हो, हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं फंडिंग करने के लिए। बढ़िया काम हो, जहाँ जिस कारण से हमारे गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का विकास हो, उसके जो भी हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, हमसे जुड़ते हैं अपना, छोटे लेवल पर भी, बड़े लेवल पर भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। कोविड में हमने अस्पताल बनवाए, उसके लिए हमने वेंटिलेटर्स दिए, ऑक्सीजन दिए, सब काम करते हैं। हम जिससे भी देश में हमारी कम्युनिटी का, गरीब कम्युनिटी का विकास हो, वो सारा काम करते हैं और 1% अपना प्रॉफिट करना चाहिए। ते कोळवाळे बायपास रस्त्याचे काम सारके करूंक ना। रस्तो अर्दकुटो करून कॉन्ट्रॅक्टरान पळ काडलो। रस्त्याच्या मदीं डांबर घाली नासतना तो तसोच सोडून दिलो। ताका लागून थळावे लोक चाळवल्यात। रस्त्याच्या कामाची संबंधीत खात्यान चवकशी करची अशी मागणी लोकांनी केल्यात। पळयात पुराय बातमी। थिवी कोलवाळे येवपाच्या रस्त्यार अर्दो रोड केल्लो हांच्यांनी आनी ह्या रोडान फुडें मदीं पॅच मारून फुडें वचून ते हे आहा ते फुडें कोलवाळे फुडें रोड केल्लो आहा आनी अर्दो मदीं हेंच्यांनी असो बॅलन्स दवरलेलो आहा। सो हांव विचारूंक सोदतां की अशें हें कित्याक केलें? जर हेंच्यांनी हेचे पयशे घेतल्या जाल्यार सरकारान हेची नोंद घेवपाची। पोस्टल बॅलेट मतां खातीर भाजपा सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर दबाव घालीन आसा असो आरोप काँग्रेसचो काणकोणचो उमेदवार जनार्दन भंडारीन केला। सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कसल्याच दबावाक बळी पडनासतना योग्य उमेदवाराकूच मत दिवचें अशें ताचें म्हणणें। कारण तो गव्हर्नमेंट सर्वंट असल्या कारणान आमी ते कांय पुरावे तुमचे मुखार दवरपाक शकनात, पूण आमी सरकाराक शिटकावणी दितात किंवा जे उमेदवार ताका शिटकावणी दितात असले प्रकार करनाकात। घडये तांकां दिसता तुमकां मत मारते मारतले, तुमी तांचे दबाव कितें हाडटात? दबाव हाडटा हाजे अर्थ आसा तुमी भिलात। सरकारी कर्मचारी तुमचे बरोबर नात हे ताची गवाय जाता, पूण तुमी भिलात म्हूण तुमी हे धमकी हाडून तांचे कडच्यान मतदान करून घेवंक सोदतात। बाकीचे आमचे जे पुलिसांचो बळाचो उपयोग करून आमचे काँग्रेसीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रलयाक जावं तो आगोंदे खातीर आमचो कार्यकर्तो काम करपी पंकज फळदेसाय हांकां खूब जाणां पुलिसां कडल्यान धमक्यो आयल्यो, तुमी बुथाचेर रावनाका हें सगळें रणगुंडी जावन गेली। आनी बरे तरेन आमी अशें म्हणपाक हरकत ना की बरे पद्दतीन मतदान जालें म्हणून। तर आयज कालच्यान आमकां सातत्यान फोन येतात, कांय जाणां कडच्यान फोन आयले की जे लोकांले बॅलट जे आसा वोटींग काणकोणां जवळ जवळ 840 बॅलट आसा, ह्या सगळ्या लोकांक आमिशा दाखोवपाचो सत्ताधारी पक्षा बरोबरच बाकीचे जे कोण रावलात, जे आजी माजी आमदार, तेय बी लोकांक फोन करून आमिशे दाखयतात, आमी तुमकां बॅलटाचे मत मारून आमकां दाखयात, आमी तुमकां पयशे दितात, किंवा सरकारी हाचो दुरुपयोग करतात। आनी हें सगळें करतना आमी काल आरओ कडेन जावं जे अधिकारी आसा तांचे कडेन लिस्ट मागलें की कितले लोकांक बॅलट आसा, जाल्यार तेणी आमकां दिवपाक म्हणपाक आमी दिनात, हरकत ना, आमकां दिली म्हण हरकत ना। पूण आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावपाचो आमचे कडेन एकूच पर्याय आसा, तें म्हणल्यार प्रेस माध्यम जावं मिडिया, हातूंतल्यानच आमी लोकां मेरेन पावपाक सोदतात। हे सगळें चलतना आमचे कडेन कांय रिकॉर्डिंग आयिल्लें आसा, कशा पद्दतीन जे आजी माजीचे PA फोन करून लोकांक धमकी दितात, तूं मतदान करना जाल्यार तुका ट्रान्सफर मारतले किंवा तूं हें करना तें करना जाल्यार करतले, आमिशाय दाखोवपाचो प्रयत्न करता। आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगपाक सोदता, जे बॅलट मतदार आसात तांकां तुमी भिनाकात, आमी सैदावी तुमचे बरोबर आसात। खंयच्याच पद्दतीचे जे तुमकां धमकी दिले तुमी भिनाकात, सरळ आमचे कडेन येयात,
आनी आमी तुमकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतले आनी आमी तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान हेंय अपील करतात, जें तुमकां बरें दिसता, तुमकां दिसता काणकोणची उदरगत जावपाक जाय, काणकोणचो मुखारलो वाठार हे जो वाटचाल आसा जी उदरगतीच्या वाटेर वचपाक जाय, आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय, काणकोणाक डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, विकास जावपाक जाय, गांवगिऱ्या वाठारांक उदक पावपाक जाय, गांवगिऱ्या वाठारांक रस्ते पावपाक जाय, हे जर सगळें करतले जाल्यार तुमकां कडेन नम्रायेन मागता की जना शिवाय किंवा काँग्रेसी शिवाय आज पर्याय ना. तेन्ना तुमी जे बॅलटाचें मतदान करतना विचारपूर्वक मतदान करचें, कसल्याच आमिशाक न बळी पडटा, कसल्याच दबावाक न बळी पडटा. तुमी जे तुमचें बॅलट जें आसा तें जनार्दन भंडारीच्या काँग्रेसीकूच मतदान करचें. खंयच्या पार्टीचो कॅन्डिडेट आसता ताका सगळे डिटेल्स मेळपाक जाय. तशेंच वोटर लिस्टाचो रोल मेळटा तसोच जो बॅलट पेपर वोटिंगाचो लिस्ट आसा तें बी मेळपाक जाय. पूण काही कारणामुळे थोड्या लोकांक मेळ्ळे जे बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसलो, आजी माजी आमदार जाले, जे पयशेकार जाले तांकां मेळ्ळे. पूण आमचे सारके जे सामान्य घरांतले जे हे करताले पळय कॅन्डिडेट आसले तांकां दिले ना. पण आमी वायट धरना, नो प्रॉब्लेम. पण तेतूंतल्यान हांव प्रसाद माध्यमांतल्यान इतलें सांगूंक सोदता, जे बॅलट पेपर वोटिंग जे आसात करपी आसात तांकां इतलें सांगूंक सोदता, तुवें प्रामाणीकपणी तुमकां जो जाय, तुमकां जो आवडटा त्या मनशाक तुमी वोटिंग करात. हांव तुमचे कडेन पावपाचो प्रयत्न केलो, पूण ह्या एडमिनिस्ट्रेशनाचे आमकां सारको कॉर्पोरेशन मेळना, लिस्ट मेळना, आमी तुमकां कॉन्टेक्ट करूंक शकना. तरी तुमकां कोणी अडी अडचण हाडटा, तुमकां कोण त्रास करता, धमकी दिता, आमची नदरेन हाडयात, आमी तुमचे बरोबर आसतले. तेन्ना इतलें सांगता हांव तुमकां जे बॅलट पेपर वोटर्स आहा पळय, पोस्टल बॅलट पेपर वोटर्स आहा पळय, तांकां इतलें सांगूंक सोदता, मुखारलो काळ असो काँग्रेस पक्षाचो आसतलो, काँग्रेस पक्षाचो सरकार येतलो आनी आमी हांगा जिखून येयल्ल्यांक जमा आसा तेन्ना तुमचें मत पाड करनाकात, जिखता त्या मनशा मारात. कोंकण रेल्वे उड्डाण पुलाच्या दुरुस्ती कामाक निमाणे कडेन मुहूर्त सांपडलो. 20 वर्सां आदीं हो उड्डाण पूल बांदलेलो. ते उपरांत ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्ती कडेन कोणें लक्ष दिवंक नासलेल्यान मडगांवच्या लोकांनी जायते फावट ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्तेचो विशय लावन दवरलेल्या, पूण कोणेच ही गजाल काना मनार घेवंक नासली. पूण आतां ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्तेक काम चालू जाला. ह्या कामा खातीर सुमार 5.99 करोड रुपयाक खर्च अपेक्षीत आसा. 31 मार्च मेरेन उड्डाण पुलाचें काम पुराय जातलें आनी मागीर दोनूय वाटांनी येरादारी सुरू जातल्यो. ह्या कामाक लागून सद्याक एकाच वाटेन येरादारी सुरू आसतली, देखून मडगांवां ट्रॅफिक जॅम जावपाची शक्यता आसा. कोरोना काळांत बंद आसलेल्यो शाळा आतां सुरू जाल्यात. पालक आपल्या भुरग्यांक दुचाकी शाळेंत सोडपाक वेतात, मात तांचे सुरक्षे खातीर तांकां हेल्मेट घालिनात. केंद्र रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान दुचाकी फाटल्यान बसलेल्या व्यक्ती खातीर नवी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ते प्रमाण 9 म्हयने ते 4 वर्सां गटांतल्या भुरग्यां वांगडा दुचाकी वयल्यान प्रवास करतना हेल्मेटाची सक्ती केल्या, नाजाल्यार 1000 रुपया दंड भरचो पडटलो अशें कळीत केलां. हाचेर आयकुया लोकांच्यो प्रतिक्रिया. गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है. हेलमेट ज़रूरी है हम सब लोगों की सेफ्टी के लिए, तो अच्छा है, सब लोगों को पहनना चाहिए. आगे पीछे पहनेंगे तो और अच्छा रहेगा, एकदम सेफ्टी अच्छा रहेगा गोवा में. हाँ, तो बच्चों को भी सेफ्टी की ज़रूरत है ना. बच्चे ज़्यादा वनरेबल होते हैं, बीच में बैठे रहते हैं, आगे बैठे रहते हैं, उनके गिरने का चांस ज़्यादा रहता है. तो और अच्छा है कि उनके लिए भी हेलमेट रहेगा तो सेफ्टी सबका अच्छा इम्प्रूव होगा. हेलमेट लगाने के लिए जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है वो बेस्ट है सबकी सेफ्टी के लिए, रोड पे चलने के लिए. और कभी एक्सीडेंट होता तो हेलमेट काफ़ी हेल्प करता है बचाने को. छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो अभी तक कहीं पे भी नहीं है कि बच्चों के लिए हेलमेट कंपलसरी है, बट ये बहुत सही है, होना चाहिए. और बच्चों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी, क्योंकि उन लोग को समझता नहीं है कि किधर कैसे बैठना है, नहीं करना है, तो उनके लिए हेल्मेट और ज़्यादा ज़रूरी है. हो गव्हर्मेंटान जो रूल काढला तो बरो काढला आणि आमच्या भुरग्यां खातीर सेफ आहा. खरोखरच हे लोकांक फायदेशीर आहा. सेफ्टी प्रिकॉशन्स हेल्मेट चांगले यूज केलेलं. शुक्रारा सकाळी दिवचलच्या सरवण वाठारांत तेलंगणाच्या एका गाडयेक अपघात जालो. चालकाचे गाडये वयलें नियंत्रण गेल्ल्या कारणाक ताणें गाडी रस्त्याच्या भायर व्हरून मारली.
कुशीकूच असलेल्या लायटीच्या खांब्याक गाडयेचो धपको बसून नासलेल्यान भिरांकूळ अपघात थळ्ळो. सुदैवान कोणाकूच व्हडलोसो मार लागलो ना. गाडयेंत हैदराबादचे 3 तरणाटे आसले. कर्मचाऱ्यांक ट्रेनिंग न दिल्ल्यान आनी तांचे खातीर गोंय वेंचणी महाविद्यालयांत हाडलेल्यो जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन सक्रिय नासलेल्यान गोंयकारांक कोविडाची रिपोर्ट मेळपाक भायल्या राज्यांचेर आदारून रावचें पडटा. तशेंच हे मशीन चालू जावपाक आनीक 1 म्हयनो तरी वाट पळोवची पडटली अशीं लक्षणां दिसता. हे मशीन फाटल्या म्हयन्यांतूच गोंय वेंचणी महाविद्यालयांत हाडलेलें आनी ह्या सप्तकांतल्यान तें वापरांत हाडपाचें आसलें. हे मशिनाचें प्रशिक्षण दिवपाक युकेंतल्यान कांय तज्ञ येवपाचे आसले, पूण पुराय देशांत हेर जाग्यांनी ह्या प्रशिक्षणाची चड गरज आसलेल्यान बाकी कडेन हो पंगड पयलीं प्रशिक्षण दितलो आनी ताचे उपरांत गोंयांत प्रशिक्षण कार्यशाळा जातली अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्या. देशान कोरोनाचे दुयेंती कमी जायत आसा. फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या नोंदी प्रमाण हो आंकडो 50,000 सकयल पावला. कोविडाचें प्रमाण कमी जावपाक लागल्या ते खातीर केंद्र सरकारान राज्यांत कोविडाच्या नेमाची बद्दल करपाचो सल्लो दिला. केंद्रीय भलायकी सचिव राजेश भूषणान सगळ्यांक हे विशींची प्रती धाडल्या. 21 जानेवारी 2022 मेरेन कोविडाचे दुयेंत्यांचो आंकडो कमी जाल्ल्याचें दिसून येता. फाटल्या सप्तकान 50,476 दुयेंती आसलेले जाल्यार फाटल्या 24 वरांत देशांत 27,409 नवे दुयेंती मेवल्यात. 15 फेब्रुवारी दिसा पॉझिटिव्हिटी रेट 3.63% आसलेल्यो. 10 फेब्रुवारी सावन आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांनी सुदारण केलां. गोंयांत वेंचणूक प्रचार सोंपले उपरांत एक हिंदी चित्रवाहिनीन स्टिंग ऑपरेशन वरवीं एक व्हिडिओ व्हायरल केला. काँग्रेसचे 3 उमेदवार आनी तृणमूल पक्षाचो 1 उमेदवार अशे 4 उमेदवारांनी जिखल्या उपरांत भाजपान वचपाची इत्सा आसा हें सांगताना तो व्हिडिओ आसलेलो. हो व्हिडिओ फट आसून ताचेर कारवाय करची अशी काँग्रेसीन वेंचणूक आयोगा कडेन निवेदन केलें. ज्या यूट्यूब चॅनला वरवीं हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो ताचे विशीं म्हायती मेळोवपा खातीर CID सायबर कक्षा कडेन दिल्या अशी म्हायती उपनिरीक्षकान दिल्या. तशेंच संबंदीत राज्यांतले पोलिसां कडेन हाचे बद्दल चवकशी करतले अशें ताणें सांगलां. जाचे विरोधांत हो व्हिडिओ आसा त्या नेत्यांनी हो व्हिडिओ पुराय तरेन फट आसा असो दावो केला. देखून पुराय तरेन चवकशी करून आनी संपादकाच्या जबानी उपरांतूच हे विशीं सविस्तर म्हायती मुखार येतली अशें पोलिसांनी सांगलां. धवळी फोंडा बायपास वयल्या तिट्यार सदांच अपघात जायत आसता. खरें म्हटल्यार ह्या बायपास रोडाक वयल्यान ट्रक, लॉरी अशा सामानाच्या गाडयांक वचपाचें मान्य आसा, पूण थंय सुचोवण्यो फलक नासलेल्यान ह्यो गाडयो गोंदळ जाता. ह्या रस्त्या कुशीक फळां घेवन बसतात. तशेंच एक स्क्रॅप यार्ड लेगीत ह्या रस्त्या कुशीक आसा. देखून सरकार यंत्रणा हाचे कडेन बेगीन लक्ष दिवन कारवाय करची अशी मागणी वाठारांत रावपी लोकांनी केल्या. बायपासाचेर जे फोंड्या रोड येता तेचेर कायम एक्सिडेंट जाता. कित्या खातीर अशें दिसता तुमकां? मेन म्हणल्यार ट्राफीक ट्रान्सपोर्ट आनी ते सायनीचो बोर्ड थंय लावना, म्हणजे गव्हर्मेंटाचो प्रॉब्लेम हो. आनी ज्यो पळय भायल्यान लोड घेवन येता
ट्रान्सपोर्टाचे ते रॉंग सायडीक येता फोंड्या सायडीक मागीर ते एक्सिडंट वाडटा आनी ती सायनबोर्ड जर आशिल्लो जाल्यार ह्यो गाडयो वेवस्थीत ते हायवेच्यान वता आशिल्ल्यो. बरोबर. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव भारत अनंत प्रभू, रावता फोंड्या. गोंयांत शिगमो फ्लोट परेड अंदू 5 मुखेल शारांनी जातलो. सुरवात 19 तारखेक फोंड्याच्यान, 20 तारखेक मडगांव, 22 तारखेक वास्को, 26 तारखेक पणजी आनी 27 तारखेक म्हापशां जातलो. कोविडाचे सगळे नेम पाळून शिगमो परेडीक सांजे 4 वरांचेर सुरवात जावन रातच्या 10 वरांचेर सोंपयतले. और उसे पूरे आर्यवर्त में कोई भी जीवित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं. और ये तुच्छ राम अपनी वानर सेना लेकर लंका पर विजय पाने आए थे. सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाक इंटर्न शाला वेब पोर्टलाचे कार्यावळींत 8वी सुवात मेळ्ळी. महाविद्यालयाची भुरगीं मोठ्या संख्येन हे कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. चडांत चड विद्यार्थ्यांनी इंटर्न शाला वेब पोर्टलाचेर वचून नांव नोंद केल्लें. तशेंच इंटर्नशीप पुराय केली. हे कार्यावळींत सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाक 3 इनाम फावो जाले. सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाचे मुखेली दोतोर यास्मीन शेख हाचे विशीं माहिती दिल्या. Basically is a website portal that caters to students by providing them internships, career talks, courses, as well as placement opportunity. We had received an email from Internshala to register and participate in this Internshala campus Mela. Eventually we sent out messages to our students to join the Internshala, and we got a very good response from our students. Many of the students registered at Internshala and they were successful in completing their internship. And I think based on the number of students who applied for internship at Internshala and having completed their internships, we have secured this award. In fact, we have secured the first at all Goa level, second at zonal level, and 8th at all India level. So we are very grateful basically to our students who have responded, the overwhelming response from our students. केप्यां कुशावती तीर्थाचेर आसलेले श्री दत्त देवळाच्या 60व्या गुरुचरित्र सप्तकाची फाटले सप्तकांक सांगता जाल्या. ह्या निमतान 11 तारखेच्यान सुरू आसलेल्या गुरुचरित्राचे वाचन 17 तारखेक सोंपले. ह्या वेळा गुरुचरित्राचो पवित्र ग्रंथ दवरलेल्या तांडलाक दत्त पांदुकाची कुरूक उमटून आयली. ते पळोवन थंय हाजीर आसलेले भक्तांनी ह्या पादुकाचे दर्शन घेवपाक मोठी गर्दी केली. कार्यावळी निमतान दनपारां गुरुचरित्र पठाण, आरत्यो तशेंच महाप्रसाद आसल्यो. सांजे वेळार स्वर्गंध कार्यावळ सादर केली. राती श्रीची शिबिकेसून
मिरवणूक काडल्या उपरांत ज्या तांडलार पवित्र गुरू चरित्राचो ग्रंथ दवरलेलो तो काडल्या उपरांत त्या तांडलार दत्त पादुकाची कुरू दिसल्या उपरांत हाजीर आसलेल्या भक्तांनी सदर पादुकाचे दर्शन घेवपाक मोठी गर्दी केली. गेल्या बऱ्याच वर्सां उपरांत हो योग्य आयला अशें दत्त संस्थानाचो समितीन सांगलें. तर आयची आमची बुलेटीन हांगासरूच काबार जाता. हांव अलिशा मेनेझेस तुमचे कडल्यान निरोप घेता. पूण तुमी आनीक अश्यो खबरो मेळोवपा खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.